असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय ओम शांति शांति शांति. ज्योतिष दर्पण पळिताशे आमगेल सक्कड यूट्यूब GSB वीक्षकांक मेगेल प्रीतिपूर्वक नमस्कार. आजी एक क्रिकेट आणतो एक बॅट्समॅन आका सेंचुरी मारल्यार कितली खुशी जातकी तितली खुशी म्हाका जातास. कसाल्याक म्हळ्यार आजी 100 एपिसोड एक बॅट्समॅनान 100 मारल्यार केवल तक मात न्ही त्या टिमाक खुशी जाता. त्या टिमाक कोण सपोर्ट करता की तांकांय खुशी जाता. बेजार जावचे एदुराळीक मात्र तशें तुमकां सगळ्यांक खुशी जाला म्हूण लेखता. इतले काळ हांगा मुखारसून येवका जाल्यार तुमगेले सगळ्याले प्रीती सहकार अत्यगत्य जावन आशिल्ले आनीक मुखार आसो म्हूण सांगताची तुमकां सगळ्यांक प्रथम जावन हांव धन्यवाद दिता. तशीच आयचे एपिसोड मुख्य जावन रमेश भटमाम मोडबिद्रेतुलान त्यांनी महावीर कॉलेजाचे प्री युनिव्हर्सिटीचे प्रिंसिपल जावन आसाची एक देवस्थानाचे अर्चक जावन आसाची. फुडें त्यांनी हे ज्योतिष दर्पण कार्यक्रमाक आयल्याची फुडली पटी त्यांनी येताना आकाशांत नक्षत्र पुरो राशी पुरो ग्रह एक तीत हे पुरो कशी जावचे तांगेले आकाशांत पोजिशन कसं नाही हे पुरे त्यांनी माहिती दिलाले. आयचे एक एपिसोडांत बरी दोळ्यान आम्ही जाल्यारी ते नक्षत्र एक ग्रह अशा पुरो खंयची पोजिशनार पळोवका कशी पळोवका ते नक्षत्रपुंज आमी कशी पळोवका नक्षत्रपुंज म्हळ्यार कसं न्ही हे पुरे विशयारी तुमकां एक स्लायड्स एक PPT मुखांतर तांणी दृश्य दाखोवनूच तुमकां विवर जावन आयचे एपिसोडांत सांगताचे. हे एक विशेष एपिसोड ज्योतिष्याक आनी तुमकां तसं ग्रहाक नक्षत्राक राशीक हे पुरे संबंध आसा. एस्ट्रॉनॉमी प्रकार तंतु जाल्यारी हे पुरे विशयारी मेन्शन जाता. हे पुरे कळका म्हूण जाल्यारी तुमकां एस्ट्रोलॉजी ओटूची एस्ट्रॉनॉमी कळका जाता. तशी ह्या कार्यक्रमाक प्रिती नाम रमेश भटमामाक स्वागत करता आसा. आनी मुखारचे एक सेशनांत तांणी तुमकां बरी दोळ्यान हे प्रोग्राम जाता जाल्यार तुमी ट्राय करात घरा वच्चो न्हू. भायर तुलान आकाशा पळयल्यार नक्षत्र राशी पुरे कशी दिसता कशी मेन्शन दिसता मेन्शन कोरेत तुमी म्हणून तांणी विवर जावन आतां सांगूक प्रयत्न करताच. तशी मुखारचे अवधी रमेश भटमामान घेवका म्हणून तांगे लागीं निमून घेतास. नमस्कारू. आतां आकाशारी आमी हे राशी नक्षत्र पुरा कशी पळो येत म्हणून हांव ताजें विवरण दिता. हें पळोवका जाल्यार रात्री काळोख जातरी सनसेट जावन एक अर्ध घंटे नंतर आमी भायर चमकल्यार आकाशारी कशी पुरा नक्षत्र राशी पुरा कशी पळो येता म्हणून आमकां कळटा. आतां मुख्य जावन हाका कसलो म्हळ्यार आमी ताका समआशिल्लो एक जागो सिलेक्ट कोरका. आतां पेंटांत पुरा स्ट्रीट लायट विंगड लायट पुरा आशिल्ले तवळी नक्षत्र दिसची भारी कश्ट. ताजे खातीर खंयचेय लायट आनी नातिले काळका जाग्याक चमकल्यार आमकां नक्षत्र पुरा लायक जावन दिसता. तसलो जागो सिलेक्ट करून भायर वचूंक जाता. तातूंय मोड आसल्यार जायना जावं चान्नीण आसले तवळे जायना. तशी चंद्रा लायट चेड नातिले तवळी विंगड लायट नातिले तवळी मोड नातिले तवळी आमकां भारी क्लीन आकाश मेळटा. आतां थोडे दीस ताकून आकाश क्लीन आसा तशी आजी जेवा फाल्यां तुमी भायर चमकल्यार हें आकाशारी पळोवचें जाता. हांव आतां हांगा केलो स्लायड्सांनी दाखोवन हें कशें पळोवचें म्हणून विवरण दिता. हाजे नंतर आयचे कार्यक्रम जाल्ली सद्दां तुमी भायर वचून 8 घंटार पळयल्यार हांव सांगिल्लें नक्षत्र पुरा पळो येता. जेवा आजी जायना जाल्यार फाल्ली जेवा पर 7:30 जेवा 8 जेवा भायर चमकल्यार हांव सांगिल्लें तशी तें डायरेक्शन पळोवन तुमी नक्षत्र राशी पुरा पळोवच्याक जाता. म्हळ्यार आयची हाजी रेकॉर्डेड हें तुमी घेवन हाजेर मोबायल घेवन भायर चमकल्यार ताजे डायरेक्शना प्रकार पळो येता. आतां सुरवेरी हें कशें पळोवचें म्हूण कळका जाल्यार आमी हांव खगोळा विशयी फुडली कार्यक्रमांत सांगलां. सगळ्यांची खगोळ आमगेले भुमी सुत्त आसा म्हूण आमी इमॅजीन करूं येता.
ते खगोळ आमगेल भूमी घुंवतना ते खगोळ ताजी उपराट दिकान घुंवता म्हळ्यार आमगेल भूमी पश्चिमादकून पूर्वा घुंवता तेन्ना हे सगळे खगोळ पूर्वादकून पश्चिमा घुवल्या म्हणके आमकां दिसता. तशी हें घुंवतना तंतशील नक्षत्र पुरा चेंज जाता ती. हें नक्षत्र पुरा हजार गटल्यान नक्षत्र आमकां बरी दोळ्यान दिसता ती, कोटी गटल्यान नक्षत्र आससन ती. हें इतली नक्षत्र आसतना तांतू पर्टिक्युलर नक्षत्र कशी म्हूण खंयची म्हूण कशी पळोवचें, विंगड विंगड राशी कशी पळोवची म्हूण हांव आतां सांगता. हें पुरा नक्षत्र राशी ग्रह प्रत्येक आमकां दिसची ह्या खगोळा वयरी. हें नक्षत्र पुरा पळोवचे खातीर हें सगळें खगोळ सुमार विभाग केला, 88 विभाग केला. ताका कन्नडान नक्षत्र पुंज म्हणटा ती, इंग्लिशान कॉन्स्टिलेशन म्हूण सांगता ती. आमी आतां एक व्हडली सिटीक गेल्यार तांतू आमकां कितलीकी कोटी गटल्यांनी घर आसता ती. तांतू आमकां पर्टिक्युलर घर खंयचें जावका म्हणून जाल्यार आमी एड्रेस गोत्ता आसल्यार वचेत. तशीच हें आमकां हजार गटल्यान बरी दोळ्यान दिसची नक्षत्र आसल्यार तांतू पर्टिक्युलर नक्षत्र जावका म्हणून जाल्यार त्या खंयची नक्षत्र पुंज आसा म्हूण गोत्ता आसल्यार आमी तें सोदून काडूं सुलाभ. ताजे खातीर हें सगळे खगोळ 88 भाग केला. ताका विंगड विंगड नांव आसा. हें 88 भाग कशी पळोवचें म्हळ्यार हें नक्षत्र पुरा खंडाबटी दूर आसा ती, किलोमिटरार लॅक करूं जायना दूर. ते लायट इयर जेवा ज्योतिर्वर्षारी ताजे दूर सांगचें आमी. ते तितली दूर आशिल्लें नक्षत्र आमकां ताजें चलन कसलें कळना. आमकां त्या पुरा फिक्सेड पॉयंट्स ते दिसता. पुरा नक्षत्र ह्या खगोळार विंगड विंगड कडेन फिक्सेड पॉयंट्स जावन दिसता ती. तशें जावन ते फिक्सेड पॉयंट पुरा विंगड विंगड नमुन्यार जॉयन करून आमी विंगड विंगड आकार कल्पन करून ते खंयची राशी म्हूण सोदून काडयेत. ताजे खातीर आतां उदाहरण जावन आजी रात्री कसलो पळोवयेत तें हांव दाखयतां. आतां सुरवे स्लायड पळोवया. आमी आजी रात्री सादारण 8 गंटार हें प्रोग्राम जाली सदां भायर चमकल्यार जेवा आज जायना जाल्यार फाल्ली चमकल्यार सादारण अशी दिसता. आतां ते दीस चेंज जाल्यार तशी चेंज कशी जाता म्हूण हांव तें मागीर सांगता. आतां आज रात्री 8 गंटारी भायर चमकल्यार आमी पूर्व दिक्कान तोंड केल्यार आतां हें सुरवेरी हें कोळका जाल्यार दिक्कू पुरा कोळका. आतां तुमी पळोवचे जाग्यार तुमकां दिक्कू गोत्त आसल्यार भारी सुलाभ. पूर्व दिक्कू खंयची म्हूण गोत्त आसल्यार तें पूर्व दिक्का तोंड करून पळोयत. तुमकां तें दिक्कू गोत्त ना म्हणून जाल्यार दिक्कू कशी पळोवची म्हणून हांव मागीर सांगता. निजावन दिक्कू गोत्ता सुका जाल्यार रात्री सकडा पशी चांग मेथड कसलो म्हळ्यार ध्रुव नक्षत्र खंय म्हणून पळोवचें. ध्रुव नक्षत्र मात्र तें डिम्म नक्षत्र जाल्यार निमिती तें सुरवेरी बिगिनर्सांक जेवा तें गोत नानतिल्यांक सोदून काडची कश्ट. ताजे खातीर आज हांव सुरवेरी सुलाभ येरी सोदून काडचें तसलें नक्षत्र देखून सुरू करता. आजी पूर्व दिक्कान तोंड करून राबल्यार आमकां आकाशारी दिगंत दाखून चिके वयरी दिगंत म्हळ्यार हॉरायझन आमगेलें आय लेवल ताजे पयस चिके वयरी पळयल्यार ब्रायट नक्षत्र 5 नक्षत्र सेरसिल्यार एक दोणी आकार दिसता. आतां ह्या स्लायडान तूं तोग्गूचे 5 नक्षत्र पळयल्यार तुमकां तें बरयलें दिसता म्हणून जाल्यार लेफ्ट आमकां एक स्लायडान तूं लेफ्ट दिसचें. दोनी नक्षत्र कॅस्टर आनी पोल्लुक्स म्हूण थंय बरयलां. मदेंत एक प्रोसियॉन म्हूण बरयलां आनी ताजे रायट सायड उजवे बरयेन सिरियस म्हूण बरयलां. हें नक्षत्र ब्रायट जावन आकाशार दिसता. तांतू सकडा पशी ब्रायट पूर्व दिक्कान तोंड केल्यार आज रात्री दिसता. सादारण 8 गंटार तुमी पळयल्यार जेवा ताजे नंतरय दिसता. तांतू तें भारी ब्रायटस्टची नक्षत्र सिरियस तुमी आज रात्री पळयल्यार हांतूय चिक्की ब्रायट करून दाखयलां. तें भारी ब्रायट कितली ब्रायट म्हळ्यार ते ब्रायटेस्ट स्टार इन द स्काय. आमकां आकाशारी भूमी दाखोवन पळयतना आकाशार दिसचे नक्षत्रा पैकी सकडा पशी ब्रायट जावन दिसचें हें सिरियस. कन्नडान हाका लुब्धक म्हणटा ती जेवा व्याध म्हूण आनी एक नांव आसा. हें इतली ब्रायट जाल्यार निमगे तुमकां हें सोदून काडूं भारी सुलाभ जाता. थोडे लायट आसल्यार हें दिसता. आतां हें 5 नक्षत्र सेरसिल्यार एक दोणी आकार कल्पना करूं येता. तशें हें दोणी आकार म्हळ्यार आमी हें पुरा आकार कसो म्हळ्यार कल्पना करचें.
या नक्षत्र चुक्की चुक्की सिरसून पुरा आकार कल्पन करचे पुरा राशी सोदून काडची अशी हंतत कॅस्टर म्हणून बरयलेलं दाखवून सूर कोरनु थंय दाखवून पोल्लूक सायक लाईन तंडून त्या बेंड कोरनु मध्यांत प्रोसियानाक होरनु थंय दाखवून ब्रायटेस्ट स्टार सिरियस मागीर ताजे राईट सायड एक स्टार दिसता थंय थंय व्हेल्यारी एक दोणी आकार कल्पन करूं जाता भारी व्हडी दोणी हे आकाशार पळयतना व्हडी दोणी जावन दिसता हें सोदून काडूं सुलभ आत्तां तुमी तें आकाशार सोदून काडलें म्हणून जाल्यार तांतू लेफ्ट सायड दिसची कॅस्टर आनी पोल्लूक्स इंग्लीश नांव तें ताका कन्नडान पुनर्वसू म्हणचें पुनर्वसू नक्षत्र आमगेले 27 नक्षत्रां पैकी पुनर्वसू नक्षत्र एक त्या पुनर्वसू नक्षत्र सोदून काडची अशी हें पुनर्वसू नक्षत्र आसचें मिथुन राशींतू मिथुन राशी इंग्लिशान जेमिनी कॉन्स्टलेशन म्हणटा ती मिथुन राशी हें दोनी नक्षत्र उपयोग करूनच सोदून काडच्यान कॅस्टर आनी पोल्लूक्स म्हूण बरयलेलें दोनी नक्षत्र कन्नडान तें पुनर्वसू त्या पुनर्वसू नक्षत्र आसचें मिथुन राशी सोदून काडचीच हें दोनी नक्षत्र हें सोदून काडूंक अशी दोणी आकार कल्पन करून त्या दोणीचे लेफ्ट सायड आसची दोनी नक्षत्र तें मिथुन राशीचे एंड जाता थंयक म्हळ्यार हाजे वयरी म्हळ्यार हाजे पूर्व दिक्कान आसचें 30 डिग्री मिथुन राशी मिथुन राशीन तशें पुनर्वसू नक्षत्र तुमी पळयलां म्हण जाल्लें आज जेवा फाल्ली जेवा वचून आकाशार पळयल्यार ह्या हांव आतां सांगिल्ले मेथडारी तुमकां मिथुन राशी आनीक पुनर्वसू नक्षत्र दोनी सोदून काडूं जाता मागीर मध्यंतू प्रोसियोन म्हणून नक्षत्र आसा इंग्लिशान ताका कन्नडान पूर्वश्वान म्हणून नांव तशीच हे कडेन रायट सायड सिरियस म्हणून ब्रायट नक्षत्र आसा ताका हांव तावळ सांगलें म्हण की कन्नडान लुब्धक जेवो व्याध म्हणून सांगता ती हें सिरियस भारी ब्रायट जावन ट्विंकल जाता तुमी रात्री पळयल्यार कळटा भारी ब्रायट आसता पळोवच्या भारी सुलभ अशी हंतू हें लुब्धक जेवो सिरियस आनी प्रोसियोन हें पुरो 27 नक्षत्राक सर्वनांव हें कसाल म्हळ्यार 27 नक्षत्र राशी चक्रांत आसचें तशीच ही 12 राशी राशी चक्रांत आसचें हें सिरियस आनी पुरा राशी चक्रा देखून भायर आसा तशें हांव तें ज्योतिशाक घेना ती ज्योतिशाक घेवची राशी चक्रा भितर आसची नक्षत्र आनी राशी मात्र आत्तां अशीच हें दोणी पळोवन जाता तरी आनी विंगड कसले आसा म्हण नेक्स्ट स्लायडान पळोवया आत्तां ह्या स्लायडान तूं त्या दोणीन तूं पळयलें कॅस्टर पोल्लूक्स प्रोसियोन सिरियस पुरा दिसता आसा म्हळ्यार पुनर्वसू नक्षत्र तशीच लुब्धक पुरा दिसता आसा आतां थंय दाखून चिकेची आमी दोळ वयर व्हेल्यार म्हळ्यार आकाशार पळयतना अशीच त्या दोणीन दाखून चिके वयर व्हेल्यार जालें थंय पळयल्यार 3 नक्षत्र एका लायनार दिसता आसा तुमकां पळयल्यार कळटा 3 नक्षत्र एका लायनारी आनीक ताजे भायल्यान 4 नक्षत्र एक चतुर्भुज जेवो क्वाड्रिलॅटरल कोण ताजे सुत्त आसा एक चतुर्भुजा मध्यंतू 3 नक्षत्र एका लायनांतू हें हाजे पशी दोणी पशीची के वयर आसा हंतू त्या चतुर्भुज जेवची 4 नक्षत्र ताजे लेफ्ट सायड तोग्गूची नक्षत्र बेटल गिव्स म्हूण बरोवन आसता ताका कन्नडान आर्द्रा म्हणचें हें आर्द्रा नक्षत्रय आमगेले 27 नक्षत्रां पैकी एक नक्षत्र आर्द्र जत्र पुनर्वसू येवचें तशीच हांगाय आर्द्र जत्र पुनर्वसू आसा आकाशारी त्या आर्द्राची के तांबडी नक्षत्र ताका केंपू दैत्य म्हणटा ती रेड जायंट म्हणून सांगता ती रेड जायंट तें आकाशार पळयतना करेक्ट कळटा तें तांबडेच आतां हें आनीकय स्पश्ट जावन हें म्हळ्यार 3 नक्षत्र एक लायन आनी ताजे सुत्त 4 नक्षत्र हाका महाव्याधा नक्षत्र पुंज म्हणटा ती हें राशी चक्राची राशी न्हय हें महाव्याध म्हणून त्या राशी चक्रा पशीचे के बगलेन आसा तांतूंतलो एक भाग राशी चक्रांतू आसा म्हळ्यार हें बेटल गिव्स जेवा आर्द्रा नक्षत्र राशी चक्रांतूच येता हाजी नेक्स्ट स्लायड पळोवया हंतू येता तावळे दाखयलेले दोणी लेफ्ट सायड आसा ताजे वयर तें महाव्याध नक्षत्र पुंज दिसता आसा ताजे ಒಟ್ಟು बेटल गिव्स म्हळ्यार आर्द्रा नक्षत्र तशी त्या आर्द्रा नक्षत्रा ऑपोजीट जावन एक रीगल म्हणून नक्षत्र दिसता आसा रीगल म्हळ्यार इंग्लिशान रीगल कन्नडान ताका राजन्य म्हणून सांगता ती तें भारी ब्रायट नक्षत्र तें सिरियस आसा तितली ब्रायट न्हय जाल्यार ब्रायट नक्षत्र तें 27 नक्षत्रां मेळना ताजे पशी तें भायर आसा आतां
हंतु ये महाव्याध नक्षत्र पुंजांतूची मृगशिरा नक्षत्र येता त्या कशी म्हणू नेक्स्ट स्लाइड पळोवया. आतां ते मृगशिरा नक्षत्र पळोवचे पयलीं फुडें हांवें विंगड विंगड आकार कल्पना करचें म्हण सांगलें. आतां हंतू ह्या स्लाइडांत दिसचें ब्रायट नक्षत्र म्हळ्यार थंय व्हड जावन दिसचें हें नक्षत्र तें तवळ दाखयलें सिरियस जेवो लूक दाखय ब्रायटेस्ट स्टार. हें ब्रायटेस्ट स्टार सिरियस आमगेले बार राशीक मेळना. विंगड नक्षत्रपुंज एक महाश्वान म्हण नक्षत्रपुंज आसा. म्हळ्यार ताका इंग्लिशान कॅनिस मेजर म्हणटा ती. हंतू स्लायडान दिसचें म्हणके थंय आशिल्लें विंगड सन सन नक्षत्र सेरसून थंय एक सुण्याचे आकार कल्पना करूं येता. ह्या स्लायडान तुमी सुण्या आकार पळयत. तंतू सुण्याचे यद्राचे पांय ताजी पांया वयरी ब्रायटेस्ट स्टार सिरियस आसा आनी पांया तुदयेर आनी एक नक्षत्र आसा. बाकी नक्षत्र सेरसून एक सुण्या आकारू अशी कल्पना करता ती. अशीच विंगड विंगड आकार कल्पना करून आमी विंगड विंगड नक्षत्र पुंज आकाशारी पळयत. तशीच ह्या सुण्या आकार तुमी आज रात्री दोणी पळोवन जाली सदां दोणीचेंच एक नक्षत्र सिरियसाच्या मुळाक आनी सायडाक पळयल्यार अशी एक कल्पना करूं येता हें महाश्वान नक्षत्र पुंज. नेक्स्ट पळोवया. आतां हें महाव्याध म्हण हांव सांगिल्लें. महाव्याध म्हळ्यार व्हडले बेटेगारू ते आकाशारी तावळे पुरा हांवें एक नमुने चित्र दाखयलेलें तातूंत लायन हें तें आशिल्लें. आमी आकाशार पळयल्यार तें लायन आनी कसलें दिसना अशी दिसतात. स्लायडा कशी दाखयतात की तशीची आज रात्री तुमी पळयल्यार महाव्याध अशी दिसता. त्या दोणी पशीची वैरी अशी दिसता. तंतू त्या एका लायनार अशी तीन नक्षत्राक ಕೆಲವು ಜನ त्रिमूर्ती म्हणून सांगता ती. आमगेले लास्ट एपिसोडान एक क्वेश्चन निमगे तंत त्रिमूर्ती नक्षत्र म्हणून सांगलें. त्यात हांव थोड्यांची हाजे विशयी सांगला. ताका ब्रह्म विष्णू महेश्वर म्हणून सांगतात त्या तीन नक्षत्राक. तें राशी चक्राच्या नक्षत्रांत येना. आतां हंतू सूक्ष्म पळयल्यार त्या महाव्याधा वैरी एक सन्न तीन नक्षत्राचें एक ट्रियांगल दिसता. तेंची मृगशिरा नक्षत्र आर्द्रा नक्षत्रा पशी फुडलें मृगशिरा नक्षत्र हंतू कळतं असं आर्द्रा पशीची की फुडें आसता मृगशिरा नक्षत्र. नेक्स्ट पळोवया स्लायड. आतां हेंची महाव्याधा आनी काही क्लियर जावन आतां तांतू विंगड विंगड नांव आनी दाखोवन म्हळ्यार त्या तीन नक्षत्र एक लायनार मध्यंत आसा. आतां लेफ्ट सायड तोग्गू तांबडी नक्षत्र बेटल ग्यूस म्हण बरयलें तें आर्द्रा नक्षत्र. तशी मृगशिरा हांतू दाखयलां. मृगशिरा ताजी आर्द्रा नक्षत्रा पशी चिके वैरी थंय दिसता आसा तें मृगशिरा नक्षत्र. मृगशिरा नक्षत्रा पशी वैरी थंय एक बेल्लाट्रिक्स म्हूण एक बरयलेलें आसा. तें ताजी चतुर्भुजाची चारी नक्षत्रा पैकी एक. त्या पुरा 27 नक्षत्राक सर्वाना. अशी आतां तुमकां 27 नक्षत्रा पैकी मृगशिरा आर्द्रा आनी पुनर्वसू पळोवच्याक आतां कळ्ळें. तशीची मिथुन राशी कळ्ळें. तुमी रात्री हें भायर वचून ट्राय केल्यार हाजी प्रकार तुमकां पळोवच्या जावच्या पुरो म्हूण हांव लेखतां. आतां नेक्स्ट स्लायड पळोवया. आतां हांवें पूर्व दिक्कान तोंड करूं तावळे सांगिल्लें. पूर्व दिक्कान तोंड केल्यार कशी दिसता म्हणून सांगिल्लें. थंय दाखोवन चिकेची दक्षिणा घुंवल्यार म्हळ्यार आमी पूर्व दिक्का तोंड केल्यार आमगेले उजवे बरयेन दक्षिण दिक्क आसता. तशी उजवे बरये घुंवल्यार तेंची तावळ दाखयलें महाव्याध नक्षत्र अशी चिकेची नीट जावन दिसता. आतां हें नीट जावन दिसचें नक्षत्र पुंज सम पळयल्यार हाका महाव्याध म्हणून नांव आयलें कसल्याक म्हूण आमी पळयत. हें पुरा इमॅजिनेशन हांव तावळ सांगला म्हणकेची. आतां हें अशी हें दिसचें नक्षत्र पुरा जॉयन केल्यार आमी एक व्हडले एक बेटेगारा आकार कल्पना करयत. हंतत मदें तीन नक्षत्र एक लायनार आसा. वैरी दोन नक्षत्र आसा. ती वैरी दोन नक्षत्र आसचें तें आर्द्रा आनी एक तावळे दाखयलें बेल्लाट्रिक्स. तें दोन नक्षत्र
आता हेंची आम्ही एक आकार कल्पन कोरनु महाव्याध म्हळ्यार व्हडली एक बेटेगाराला आकार कशी कल्पना कोरी येता म्हणून नेक्स्ट स्लायडार पळय. हंतत पळयल्यार एक व्हडलो बेटेगारू बिल्लू धरून रब्बिल आसा. हंतत त्या 3 नक्षत्र तवळी एक लायनारी दाखयलें तागेले कुर्टाक बंदिल्ले बेल्टार आसा. ಅದು पळयल्यार कळटा. तशीची वयलीं 2 नक्षत्र तागेले भुजा वयर आसा. 2 नक्षत्र तोग्गूचें त्या चतुर्भुजाचें नक्षत्र तागेले पांयार आसा. अशी इमॅजिन केल्यार त्या बेल्टाक एक खड्ग लामता आसा. त्या खड्ग लामता अशें ते आकाशार दिसता. म्हळ्यार ते खड्गा आकार कल्पना करूं जाता. त्या खड्गा मध्येन एक नेब्युला आसा. ताका वरयन नेब्युला म्हणचें. इंग्लिशान वरयन म्हूण सांगचें, कन्नडान महाव्याध. त्या वरयनाले खड्गाचे मध्येन एक नेब्युला आसा. ताका वरयन नेब्युला म्हणटा ती. कन्नडान महाव्याधन निहारिके म्हूण सांगता ती. हें नेब्युला म्हळ्यार तांतू नक्षत्र पुरा जावची जागुतें. थंय नक्षत्र जत्त आसा. टेलिस्कोपार पळयल्यार तांतू जावची नक्षत्र दिसता ती. नेक्स्ट पळोवया स्लायड. आतां हें आर्द्रा आनीक मृगशिरा पळोवन गेल्लें. आतां ताजे पशी फुडली नक्षत्र, मृगशिरा पशी फुडली नक्षत्र रोहिणी. आतां तें ह्या स्लायडान तूं तावळे दाखयलें महाव्याध दिसता आसा. आमी दक्षिण दिक्का तोंड कोरून महाव्याध अशी दिसतना थंय दाखोवन आमगेलो दोळो चिकेची पूर्वाक व्हेल्यार थंय आनी एक तांबडी नक्षत्र दिसता. ह्या स्लायडान तो आल्डेबरान म्हूण बरोवन आसा. इंग्लिशान रोहिणी नक्षत्राक आल्डेबरान म्हणचें. थंय आल्डेबरान म्हूण बरोवन आशिल्लें तांबडी नक्षत्र म्हळ्यार तावळे दाखयलें आर्द्राय तांबडेंची, हें आल्डेबरान रोहिणी नक्षत्रय तांबडेंची. हें दोनीय रेड जायंट म्हळ्यार केंपू दैत्य म्हूण कन्नडान सांगता ती. आतां हें रोहिणी नक्षत्र हें गुर्तू दवरचें कशें म्हळ्यार अशी एक महाव्याधालय दाखोवन त्या खंयची हांगा डायरेक्शन दाखयलां त्या डायरेक्शनार आसता तें. ताजे पशी पश्चिम दिक्कान आसता. मागीर हें वृषभ राशींत आसता. हें वृषभ राशी कशी सोदून काडची म्हळ्यार थंय सूक्ष्म पळयल्यार थंय एक इंग्लीश वी अक्षर बरयला म्हण कितें दिसता. सन्न सन्न नक्षत्र थंय पळयल्यार आकाशार पळोवचें जाता. हें सुरवेर तांबडी नक्षत्र रोहिणी पळोवचें आनी ताजे लागीं पळयल्यार एक इंग्लीश वी शेप दिसता. त्या वी शेपा तुद येरी हें रोहिणी नक्षत्र तांबडी नक्षत्र दिसता. तें वी शेपा मुखांतरी आमी वृषभ राशी सोदून काडयत. म्हळ्यार थंय आशिल्लें मस्त नक्षत्र सेरसिल्यार एक बैला आकार कल्पना करूं जाता. जाल्यार सगळे बैला आकार कल्पना करची कश्ट आमी हें वी शेप सुलाभायर सोदून काडयत. हें वी शेप आमकां थंय वृषभ राशी म्हणून कळटा. तशी वृषभ राशी रोहिणी नक्षत्राचें आमी आकाशारी आजी पळयत. तशीच त्या हाजें रोहिणी नक्षत्रा पशी फुडलीं नक्षत्र म्हळ्यार कृतिका नक्षत्र. कृतिका नक्षत्र ताजे पशी चिक्की वयर आसा. चिक्की ताजे पशी पश्चिम दिक्कान आसा. थंय प्लियडिस म्हणून इंग्लिशान बरयलां. थंय प्लियडिस म्हणून बरयले लागीं सन्न सन्न केलो चुक्के चुक्के दिसता ती. हें म्हळ्यार कृतिका नक्षत्र इंग्लिशान प्लियडिस म्हणून सांगचें. हें एक नक्षत्र न्हय, हें नक्षत्र गुच्छ. हाका इंग्लिशान क्लस्टर म्हणटा ती. प्लियडिस क्लस्टर म्हणून सांगचें. कृतिक म्हळ्यार एक नक्षत्र न्हय, तें नक्षत्र गुच्छ. तांतू बरी दोळ्यान पळयतना 6 जावं 7 नक्षत्र दिसतात बरी दोळ्यान. तुमी मागीर तुमकां कितलीं नक्षत्र दिसता म्हूण मागीर पळोवयत. मात्र टेलिस्कोपार जेव्हा बायनॉक्युलर्सार पळयल्यार तांतू 6 जावं 7 नक्षत्र अशी न्हय, तांतू 100 पेक्षा चड नक्षत्र आसत. तें एक स्टार क्लस्टर प्लियडिस. हें कृतिका नक्षत्र पळोवच्या भारी चंद चुक्के चुक्के जावन मस्त चंद आसतें. ताजें नेक्स्ट सायड हांव दाखयता. हे सुरवेरी हें रोहिणी नक्षत्र अशी वृषभ राशी दाखयता. ताजे नंतर तें कृतिका नक्षत्रय दाखयता. नेक्स्ट सायड पळोवया. हें टौरस म्हणून इंग्लिशान सांगचें वृषभ राशी. अशी वी शेपा मुखांतरी तें आमी सोदून काडयत. अंतूची रोहिणी नक्षत्र अशें. नेक्स्ट स्लायडान तूं हांगा मस्त नक्षत्र दिसता आसती. हंतू दिश्ची पूरा नक्षत्र ही कृतिका नक्षत्र गुच्छाचे नक्षत्र. अशी मस्त नक्षत्र ಒಟ್ಟು ಸೇರುವನು कृतिका नक्षत्र गुच्छ जाता.
तशी कृतिकाई आजी पळो येतं. मात्र बरीदोळा इतली नक्षत्र दिसना थंय. स जेव्हा 7 नक्षत्र दिसता. तुम्ही ह्या नक्षत्र गुच्छ पळयतना हें आमगेले दोळ थंय टेस्ट करून जाता. कोणाले दृष्टी नॉर्मल आसकी, नॉर्मल विजन कोणाले आसकी, तांकां ह्या नक्षत्र गुच्छांतू स नक्षत्र दिसता ती. तुम्ही तुमगेले आई नॉर्मल सायट आसा की ना म्हण डॉक्टराले वचन अशी ह्यान गुच्छ पळयल्यार टेस्ट करूं येता. जाल्यार ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕಂತೂ 7 दिसता. 7 दिसल्यार हें आयसायट भारी सेन्सिटीव आसा, जेव्हा भारी सूक्ष्म आसा म्हण सांगूं येता. ताजे पशी उणें जेव्हा चड नक्षत्र बरी दोळ्या दिसता म्हण जाल्यार दोळ्या प्रॉब्लेम आसा म्हणल्यार म्हळ्यार व्हडली प्रॉब्लेम कसले ना, कन्नडक घालका जाता. त्या मागीर डॉक्टराले वचून पळोवका जाता. नेक्स्ट पळोवया. हें आतां कृतिका जाल्लें. आत्तां आमी मेष राशीक येवया. तवळी मिथुन राशी पळोवन जाल्ली, वृषभ राशी पळोवन जाल्ली. आतां मेष राशी मागीर पश्चिमा वचूंका मेष राशी पळोवका जाल्यार आज रात्री हें पळोवच्या वतना तुमकां आनी एक दिसता. आतां मेष राशींतू गुरुग्रह आसा. ज्युपिटर म्हणून इंग्लिशान सांगता ती. गुरुग्रह भारी चंद जावन आकाशार बरी दोळ्या पळोवचें जाता. आज तुमी रात्री पळोवयात हें. आतां हांव सांगलें म्हणके हें कृतिका रोहिणी पुरा पळोवन जातरी तुमी थंय दाखून हांव त्या पुरा पळोवच्याक दक्षिण दिक्काक तोंड करूं सांगलें. थंय दाखून आतां पश्चिम दिक्काक घुंवका म्हळ्यार थंय दाखून रायट सायड घुंवल्यार पश्चिम दिक्कू जाता. म्हळ्यार तावळे दोणी पळयलेले दिक्कू खंयचे आसा की ताजे सम ऑपोजीट दिक्काक घुंवल्यार भारी ब्रायट जावन सुमार एत्तर दोळ होरका थंय ज्युपिटर जेव्हा गुरुग्रह दिसता. मस्त एत्तर आसता. सादारण मात्ते वयर कोन पळोवका, सम दोळ वयर कोन पळोवका भारी ब्रायट दिसता. हें सोदून काडूं कसलेंय कश्ट ना. आज रात्री तुमी आरामेर हें पळोव येता. तुमकां गुरुग्रह मेळ्ळी म्हण जाल्यार हें गुरुग्रह आतां मेष राशींतू आसता. तशें जावन हें मेष राशी गुरुग्रहा लागीं दिसता. त्या तुमकां गुरुग्रह पळयले सदाना ताजेंची चिकेची रायट सायड चिके तोग्गू तुमकां हें मेष राशी दिसता. हांगा दाखयला म्हणके तें एक 3 नक्षत्र सेरसून एक विशाल कोन त्रिकोण इंग्लिशान सांग जाल्यार ऑब्ट्यूज एंगल ट्रियांगल थंय पळोव येता. मात्र हें पळोवका जाल्यार लायट विंगड आसल्यार दिशेश ना, जेव्हा मोड आसल्यार दिसना. मोड लायट कसलेंय ना म्हणून जाल्यार हें आरामेरी सोदून काडी येता गुरुग्रहा लागीं. आनीक हांतू 3 नक्षत्रां पैकी ब्रायटस्टचें हांगा हॅमल म्हणून बरयलां इंग्लिशान हॅमल, तेंची कन्नडान अश्विनी नक्षत्र. तशी मेष राशी आजी तुमी आरामेर सोदून काडी येता. मेष राशी सोदून काडी सदां अश्विनी नक्षत्रय सोदून काडी येता. तशें आतां अश्विनी नक्षत्र कशी पळोवची म्हणून सांगलें. तशीच कृतिका रोहिणी मृगशिरा आर्द्रा पुनर्वसू तें पळोवचें कशें म्हणून सांगलें. मध्यांत आतां एक नक्षत्र सोडून गेलां. अश्विनी जाल्यार भरणी जावका तें हांव दाखयनी, कृतिक दाखयलां. आतां भरणी नक्षत्र कशी पळोवचें म्हणून नेक्स्ट स्लायडान पळोवया. नेक्स्ट आतां हांतू ह्या स्लायडांतू तोग्गू हें हांव तावळे सांगलें मेष राशी दिसता आसा. विशाल कोन त्रिकोण ऑब्ट्यूज एंगल ट्रियांगल तुमकां हांतू तोग्गू दिसता आसा पळोव येता. ताजे पशी चिके वैरी दोळ व्हेल्ल्यार एक सान ट्रियांगल दिसता आसा. सान त्रिकोण ट्रियांगल थंय 41 एरायटीस म्हूण एक बरयलें दिसता. तुमकां वाजूच्या दिसता जाल्यार नातल्यार त्रिकोण अंतू दिसता आसा. त्या त्रिकोणाची भरणी नक्षत्र तांतू भितर मेन नक्षत्र थंय तोग्गू लेफ्ट सायड आसचें तें भरणी नक्षत्र. तशी भरणी नक्षत्र मात्र पळोवच्या भारी कश्ट आसा. म्हळ्यार तें डिम आसा. लायटनी कसलें आसल्यार दिसना. लायटनी नत्तिल कडेन चमकल्यार हें पळोव येता. तशी अश्विनी जाली सदां भरणी जाली सदां नेक्स्ट कृतिका. तशी सालान तें मुखार वता. कृतिक थंय एक एरो मार्क केलेलें आसा नॉर्थ म्हणून सांगून. ताजे पशी लेफ्ट सायड पळयल्यार कृतिका नक्षत्र दिसता. हें इतलें पळोवच्याक जत्ता आज आकाशारी. आतां नेक्स्ट स्लायड पळोवया.
अत्त मेषराशी तवळी यावन दाखयल्या अत्त ताजे पशी फुडली राशी म्हळ्यार मीन राशी आजी आकाशारी पळयत म्हळ्यार हांवें हें राशी चक्र फुडली प्रोग्रामा सांगलां तें एक बेल्ट राशी चक्र म्हळ्यार एक बेल्ट 180 डिग्रीची बेल्ट तांतू सुरवेची राशी मेष राशी कडेची राशी मीन राशी तशें जावन मेष राशीचे पशी पश्चिमाक मीन राशी येता. आतां हांतू ह्या स्लायडांतू एक तुमी सूक्ष्म पळयल्यार एक चौक दिसता असो तोग्गू. त्या चौकाक नकुला चौक म्हणून कन्नडान सांगता ती, इंग्लिशान पेगासस स्क्वेअर म्हणून सांगता ती. हें सांजे सादारण 7:30 गंटेर फाल्ली पळयत वेळ गेल्यार तें सेट जावन वता. म्हळ्यार आतां सनसेटची वेळ जाल्या निमित्ती 7 गंट्याक आनी समा नक्षत्र दिसना. समा नक्षत्र दिसूंक जाल्यार सादारण 7:30 जाता, 7:15 नंतर दिसचें. 7 गंटेर ಕೆಲವು ಬ್ರೈಟ್ आशिल्लें मात्र दिसता. गुरुग्रहांनी 7 गंटेरी पळोवचें जाता. गुरुग्रहांनी तावळ हांव सांगिल्लें ब्रायटेस्ट स्टार सिरियस 7 गंटेर पळोवचें जाता. बाकी नक्षत्र पळोवपाक जाल्यार फाल्ली तुमी 7:30 पळोवच्यांक तेन्ना पश्चिम दिक्का पळयल्यार हें एक स्क्वेअर दिसता. मात्र कसलेंय थंय रूख बिल्डींग कसलें आड आसल्यार दिसची कश्ट, कसलेंय आड नासलेल्या जाग्यार मात्र दिसचें साध्य. तंतू त्या स्क्वेअर तुमकां फाल्ली दिसल्यार तंतू तोग्गूचें पूर्वाभाद्रा नक्षत्र वयलें उत्तराभाद्रा नक्षत्र. ताजें त्या स्क्वेअराची तोग्गू सायड पूर्वाभाद्रा वयलें उत्तराभाद्रा. ताजी वयरी म्हळ्यार तुमी समवैरी पळयल्यार तावळ हांव दाखयलें मेष राशीचें विशाल कोण त्रिकोण दिसता. त्या मेष राशी पशी तोग्गू ह्या आतां दाखयलें स्क्वेअरा पशी वयरी थंय मस्त डिम्म नक्षत्र दिसता ती. तें डिम्म नक्षत्र पुरा सेरसून सुमार नक्षत्र सेरसून थंय एक झळक्या आकार कल्पना करूं जाता. तेंची मीन राशी सूक्ष्म पळयल्यार थंय एक झळक्या आकार कल्पना करूं जाता. तुमी आकाशार पळयतना तें ट्राय करूं येता. ह्या स्लायडांतू तें पळोवची कश्ट. तांतू भितरी त्या मस्त सन्न नक्षत्रा भितरी एक नक्षत्र रेवती. तशी पूर्वाभाद्रा उत्तराभाद्रा रेवती नक्षत्र हें ट्राय केल्यार तुमी फाल्ली पळयत. आज जायसना फाल्ली 7:30 ट्राय केल्यार पळयत. नेक्स्ट पळोवया. हांतूच आतां तें हांव सांगिल्लें मेष राशी पळोवच्याक आनी काही सुलाभ जावच्याक ह्या स्लायडान पळयत. ह्या स्लायडांत वयरी अश्विनी नक्षत्र दिसता आसा. तशीच तें विशाल कोण त्रिकोण मेष राशी दिसता आसा. म्हळ्यार मेष राशी हांगा दाखोवन 30 डिग्री वयर थंय आसा. म्हळ्यार 30 डिग्री पूर्वा थंय आसा. तशी ताजे तोग्गू 30 डिग्री खंयचें मीन राशी येता. म्हळ्यार इंग्लिशान पिसस कॉन्स्टलेशन म्हणटा ती. थंय पिसस म्हूण बरोवन आसा. म्हळ्यार तें मीन राशी. ह्या मीन राशीन तूं मस्त नक्षत्र सेरसून आमी एक झळक्या आकार कल्पना करचें. तांतू एक नक्षत्र रेवती. तांतू पर्टिक्युलर खंयची म्हणून हांतू विवरसूची चिकी कश्ट जाता. तांतू म्हळ्यार चिके तें विंगड नक्षत्र कंपेर केल्यार चिके ब्रायट दिसता रेवती नक्षत्र. तुमी आकाशारी ट्राय करूं. आतां हें इतलें सगळें हांव सांगलें. आतां दिक्कू कशी पळोवची म्हूण सांगा न्ही. हें आतां हांव सांगिल्लें तुमकां राबेल जाग्यार दिक्कू गोत्ता आसल्यार पळोवयत. मागीर दिक्कू गोत्ना नासल्यार तावळी दोणी पळोवन पूर्व दिक्कू पळोवयत म्हण हांव तावळी सांगलां. जाल्यार निजावन दिक्कू कशी म्हूण पळोवचें हें हांव आतां सांगिल्लें मेथड न्हय. ध्रुव नक्षत्र पळोवका. आतां ध्रुव नक्षत्र कशी पळोवचें म्हण हांव सांगता. नेक्स्ट स्लायड पळोवया. आज रात्रीची तुमी 8 गंट्यारी हें प्रोग्राम जाल्ली सद्दान भायर वचून उत्तर दिक्कू पळयल्यार जेवो आत्तां हांव बाकीची पुरा विवरण दिल्लें सुरवेर पळोवन मागीर उत्तर दिक्काक घुवल्यार जाता. तेन्ना उत्तर दिक्कू म्हळ्यार तावळ तुमी हांव सांगलां म्हण की बाकीची पळयलां म्हण जाल्यार ते दोणी मागीर महाव्यादा तशीच दक्षिण दिक्काक घुवन मीन राशी सक्कड पळयलां म्हण जाल्यार तुमकां दिक्कू सादारण अंदाज जाता. दक्षिण दिक्का तोंड केलेल्यांनी थंय दाखोवन रायटाक घुवल्यार उजवे बरयान घुवल्यार उत्तर दिक्कू मेळटा. उत्तर दिक्का तोंड करून पळयल्यार
थंय कॅसिओफिया म्हणून बरयलेलें एक नक्षत्रपुंज म्हळ्यार कॉन्स्टिलेशन इंग्लिशान, कन्नडान नक्षत्रपुंज. थंय 5 नक्षत्र दिसता ती 5 नक्षत्र सेरसिल्यार एक एम आकार, इंग्लिश एम आकार. इंग्लिश एम म्हणून येतं, इंग्लिश एम जेव्हा इन्वर्टेड डब्ल्यू म्हणून सांगू येतं इंग्लिश. तें एक कॅसिओफिया म्हळ्यार एक कॉन्स्टिलेशन, ताजे मुखांतरी आमी हें ध्रुव नक्षत्र कैसा म्हणून पळयत. त्या खंयचेय रेफरन्स नातिल्लें ध्रुव नक्षत्र सोदूचें भारी कश्ट येता, म्हळ्यार ध्रुव नक्षत्र भारी डिम्म नक्षत्र. जाल्यार हें कॅसिओफिया पळयल्यार थंय आतां एम आकार तुमकां स्लायडांत दिसता आसा. त्या एम आकार एम बरयतना थंय ಒಟ್ಟು 4 ಲೈನ್ जावका. तांतू सुरवेची 2 ಲೈನ್ म्हळ्यार तोग्गूची 2 ಲೈನ್ ಸೇರಿಸಿल्यार ताजे मध्येंत एक एंगल जेव्हा कोन येता, तशी जी वयली 2 ಲೈನ್ ताजे मध्येंत एक एंगल येता. त्या 2 एंगला भितर ही वयली एंगल व्हड आसा, हांगा स्लायडान कळटा. त्या वयली व्हड एंगल बायसेक्ट करता, म्हळ्यार ताका एक द्विभाजक तांडूका, एक स्ट्रेट लायन. तें सीदा उजवे बरयेन म्हळ्यार नॉर्था ते कडेन आमी प्रोड्यूस केल्यार, म्हळ्यार इमॅजिनेशन करता आकाश पळयतना तें सीदा ध्रुव नक्षत्र वता. थंय ध्रुव नक्षत्र दाखयलें आसा. नॉर्थ स्टार म्हणून इंग्लिशान बरयलां. नॉर्थ स्टार म्हळ्यार ध्रुव नक्षत्र, ताका पोल स्टार म्हणून सांगता ती, कन्नडान ध्रुव नक्षत्र म्हणून सांगता ती. निजावन ताजी इंग्लिशान नांव पोलॅरिस म्हणून, ते पोलॅरिस म्हणून बरयलां. ते पोलॅरिस म्हणून तांबडे एरो मार्क करून दाखयलेली एक चुक्की तेंची ध्रुव नक्षत्र. ध्रुव नक्षत्र आमी सोदून काडली म्हणून जाल्यार मागीर दिक्कू सोदूच्या भारी सुलाभ. ध्रुव नक्षत्राक आमी तोंड करून राबल्यार करेक्ट आमी उत्तर दिक्का तोंड केल्या म्हण कितें जाता. मागीर त्यात आमगेले मागशी बदी दक्षिण जाता. जेव्हा हें नॉर्थ आमगेले आमी ध्रुव नक्षत्राक फेस केल्यार येदूर नॉर्थ जेव्हा उत्तर दिक्कू. आमगेले फाटी दिक्कान आसचें तेन्ना दक्षिण जेव्हा नॉर्थ जाता. तेन्ना आमगेले उजवे बरयन आसचें पूर्व जेव्हा ईस्ट, दावे बरयन आसचें वेस्ट जेव्हा पश्चिम. अशें आमी दिक्कू सोदून काडल्यार मागीर खंयचेय नक्षत्र पळोवच्याक भारी सुलाभ. आत्त कसल क्वेश्चन म्हळ्यार हें कॅसिओफिया केन्नाय हांगा आसतलें म्हणून. ध्रुव नक्षत्र केन्नाय ह्याची जाग्यार आसता. इता म्हळ्यार ध्रुव नक्षत्र समाची आमगेले उत्तर दिक्कान आसचें, म्हळ्यार आमगेले भूमी घुंवची ॲक्सीस जेव्हा अक्ष तें उत्तर दिक्का प्रोड्यूस केल्यार सीदा ध्रुव नक्षत्राक वता. करेक्ट उत्तर दिक्कान आसची तें. तशें हांव न्हू तें आमगेलें सगळें खगोळ पूर्वादकून पश्चिमाक घुंवत आसल्यार हें ध्रुव नक्षत्र मात्र केन्नाय थंय आसता. इता म्हळ्यार अक्षा वैरसचे पॉयंट केन्नाय थंय आसता. आमी रात्री खंयचे वेळार पळयल्यार जेव्हा वर्साचे खंयचे दिसार पळयल्यार ध्रुव नक्षत्र हांगा आसता. आनी ध्रुव नक्षत्रा सुत्त आसची उत्तर दिक्काची पुरा नक्षत्र ताजी सुत्तू काडटा. तशी हें कॅसिओफिया ಧ್ರುವ ನಕ್ಷತ್ರ ಸುತ್ತು ಕಟ್ತಾ ಆಸ್ತಾ ಏಕ ಸುತ್ತು ಕಡ್ಚಾಕ ತಕ್ಕ 24 ಗಂಟೆ ಜಾವಕ ಮಳೆ ಏಕ ದೀಸು 24 ಗಂಟೆ ಅದು ಆಜಿ ರಾತ್ರಿ ಅಮ್ಮಿ ಪಳೆತನ ಕ್ಯಾಸಿಯೋಫಿಯಾ ಹ್ಯಾ ಪೊಸಿಷನರ್ असल्यारी वेळ वत्ता वत्ता ते ತೊಗ್ಗು वत्ता मध्यरात्री पळयल्यार कॅसिओफिया हांगा आसना थोडे वेळ नंतर पळयल्यार कॅसिओफिया आसना तेन्ना ध्रुव नक्षत्र कशी पळोवचें कॅसिओफिया नातिल तवळे ध्रुव नक्षत्र पळोवचें कशी म्हणून तें एक मेथड हांव सांगून सोडता तेन्ना तुमकां खंयचे दिसू जाल्यार दिक्कू पळोवचें जाता त्या नेक्स्ट स्लायडार पळोवया कॅसिओफिया वयर नातिल तवळी आमकां थंय सप्तर्षी मंडल येतात वैरी पळोवच्याक ताका इंग्लिशान बिग डिपर म्हणटात ह्या स्लायडार बिग डिपर म्हणून दाखयलां ताका कन्नड नांव सप्तर्षी मंडल म्हणून हें सप्तर्षी मंडल म्हळ्यार तांचो व्हड 7 नक्षत्र आसा पळोवच्या भारी सुलाभ हें मात्र आज रात्री हें दिसना सप्तर्षी मंडल पळोवच्या कोणा इंट्रस्ट आसा की हांव सुलाभेर पळोवच्याक तुमकां सांगता फाल्ली सकाळीं आतां सकाळीं सादारण 6:15 थंय काळोख आसता म्हळ्यार हे आतां सनरायज सुर्यान उदेचीक वेळ 6 घंट्यार समा काळोख आसता तुमी सकाळीं 6 घंटे जेव्हा ताजे पयशी चिक्की फुडें 5:30 पळयल्यार भारी चांग तुमी उत्तर दिक्काक आज ध्रुव नक्षत्र तुमी खंय म्हण पळयल्यार तेचे दिक्काक तोंड करून फाल्ली सकाळीं पळयल्यार हें थंय सप्तर्षी मंडल भारी चंद जावन दिसता आतां हांगा स्लायडा कशें आसा की तशें दिसता थंय 4 नक्षत्र सेरसून ताजें मात्तें वयर 3 नक्षत्र ताजी बाल भारी चंद दिसता तांतू सुरवेची तोग्गशी 2 नक्षत्र आमी जॉयन केल्यार त्या सीदा रायटाक प्रोड्यूस केल्यार
ಸೀದಾ ಪೋಲ್ ಸ್ಟಾರ್ आवत्ता म्हणा ध्रुव नक्षत्राक वत्ता अशी ध्रुव नक्षत्र गुर्तू दोरयेत आणि ध्रुव नक्षत्र वैरंग स्लाइड आणि एक लिटल डिप्पर म्हणून दाखयला ते लघु सप्तर्षी म्हणून कन्नडान सांगता ती त्या सोदून काडूची की कष्ट जाते डिम असता ताजी विषय तुम्ही वरी करची नक्का ते ब्राईट दिसचे सप्तर्षी मंडल बिग डिप्पर म्हणून पळयलेले फाल्ली सकाळी तुम्ही पळो येत फाल्ली सकाळी जायना जाल्यार आणि थोडे दीस नंतरय पळो येत आणि आत्ता हें दीस गेलेले तशी कशी चेंज जाता मागीर घंटी गेलेले तशी कशी चेंज जाता म्हणून सूक्ष्म जावन एक 5 मिनिट सांगता मागीर मागीर विवरणे हांव राबयता आतां हें हांव टायम सांगला खंयच्या टायमार दिसचें म्हणून आतां आज रात्री पक्कानी 8 गंट्यार पळोवचें जायनी 9 गंटे जेव्हा 10 गंटे पळोवचें गेल्यार हांव सांगल्या म्हण की थंय दिसना तें कशी म्हळ्यार आतां पश्चिमादकून पूर्व भूमी घुंवची निमित्ती भूमी घुंवच्या 24 गंट्याक अक्षर एक राउंड भूमी एत्त जाल्या निमित्ती हें खगोळ एक दिसाक म्हळ्यार 24 गंट्याक एक राउंड घुंवता तशें जावन हें पूर नक्षत्र खगोळार फिक्सेड पॉयंट्स जावन आसचें ताजे निमित्त आमकां हें राशी नक्षत्र पळोवचें जावचें हें सगळें खगोळ 24 गंट्यार एक राउंड येता 24 गंट्यार एक राउंड म्हळ्यार 360 डिग्री घुंवच्या 24 गंटे म्हळ्यार 360 24 बागसिल्यार 15 डिग्री येता म्हळ्यार 1 गंट्याक 15 डिग्री घुंवता तशी आतां तुमी 8 गंटे पळोवचे बदला 9 गंटे पळयल्यार थंय 15 डिग्री व्यत्यास आसता म्हळ्यार तावळे दाखयली दोणी जेवो महाव्याध जेवो 15 डिग्री पश्चिमा वता ती 2 गंटे नंतर पळयल्यार 30 डिग्री पश्चिमा वता ती अशी व्यत्यास जाता ह्या पुरा आयडिया आसल्यार थोडे वेळ नंतर ते खंय आसता म्हण आमकां कळटा तशीची आज पळोवचे बदलाक 1 म्हयनो नंतर पळयल्यार कसले जाता जेव्हा 2 वार नंतर पळयल्यार कसले जाता हेंय हांव सूक्ष्म जावन सांगता आतां 1 गंट्याक 15 डिग्री कशी व्यत्यास जाता की तशीची 1 दिसाक 1 डिग्री व्यत्यास जाता इता म्हळ्यार आमगेले भूमी सुर्याल सुत्तू घुंवचे निमित्ती ह्या खगोळार सूर्य दिसाक 1 डिग्री मूव जाता दिसाक 1 डिग्री सुर्यान मूव जावचे निमित्ती सगळे खगोळ दिसाक 1 डिग्री पश्चिमाक वता म्हळ्यार आज पळोवचे बदला आमी फाल्ल्या आज रात्री 8 गंटे पळोवचे बदला फाल्ली रात्री 8 गंटे पळयल्यार त्या नक्षत्र 1 डिग्री मात्र व्यत्यास जावचें 2 दिसान 2 डिग्री 1 वारान पळयल्यार 7 डिग्री व्यत्यास जाता तशी जी 15 दिसानंतर पळयल्यार साधारण 15 डिग्री व्यत्यास जाता 1 म्हयनो नंतर पळयल्यार 30 डिग्री व्यत्यास जाता 30 डिग्री व्यत्यास म्हळ्यार 1 राशी तितलें व्यत्यास जाता अशी हें व्यत्यासू कशी जाता हें पुरा कळल्यार आमकां विंगड दीस नक्षत्र पळोवच्याक सकड जाता आतां थोडे हाजी विवरण दिल्लें आसा हाज्यान तुमकां कितली पळोवचें जाता तें तुमी ट्राय कोरयेत मागीर कशी जाता म्हण पळयात तुमी हें हाजें रेकॉर्डेड हें घेवन तुमी मोबायल घेवन भायर चमकल्यार तुमकां पळोवचें जाता म्हण हांव लेखता तुमकां पळोवचें जावो हाज्यान तुमकां नक्षत्र आनी राशीचें हें परिचय जावो म्हूण म्हगेले एक आशय तशी मस्त डिटेल जावन तुमकां विथ ते फोटो दाखोवन तांणी एक्सप्लेन केलेलो आसा मस्त जनां कळटा म्हणल्यार ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ कळनाशें आसा पुरो म्हळ्यार फस्ट ಸ್ವಲ್ಪ कश्ट जावचो पुरो तुमी प्रोग्राम एक पाटी आतां तुमगे एक पाटी विडियो केन्ना आसा की रेकॉर्डेड केन्ना आसा की तो येवपास तुमकां खंयचे अर्थ जायना ಸ್ವಲ್ಪ बॅक करून वपास त्या पळयल्यार ते खंयचे त्या पोजिशना आनी ते तुमी आतां कशें ऑप्शन म्हळ्यार तुमी भायर आकाशार पळयतना लागीं तुमी हातांत एक मोबायल दवरता न्ही ते एक ऑप्शन आसा तुमकां त्या तांत पळोवन आकाशार पळोवच्याक प्रयत्न कोरयता ಸ್ವಲ್ಪ मट्ट एक आयडिया मेळटा म्हणून सांगून फुडल्या एपिसोडांत आमी डिटेल जावन सांगला एस्ट्रोनॉमी आनी एस्ट्रोलॉजीक कशी कनेक्शन म्हण ताका हे एपिसोडांत वपास सांगू वचनाची आनी कशें म्हळ्यार आतां बरी दोळ्यान तो आमी पळयतना तुमी असल खंय जो भायर केला की म्हळ्यार रात्रीचे खंय जो ओपन सेशन कसले केला की ओपन सेशन हांव मस्त कडेन केलां विंगड कॉलेजांतू स्कुलांतू म्हळ्यार रात्रीचे टेलिस्कोपा दाखयना न्ही रात्रीचें बरी दोळ्यान म्हळ्यार बरी दोळ्यान हें ज्योतिशांतेची राशी नक्षत्र ज्योतिशांते जेवो बाकीच जेवो आमी 88 नक्षत्र पुंजिकी 12 राशिकी 27 नक्षत्र पुरा बरी दोळ्यान पळोवचें जाता ताका टेलिस्कोप नाका आमी टेलिस्कोपान कसो पळोवचें म्हळ्यार आतां उदाहरणेक आज हांवें
ज्युपिटर जेव्हा गुरुग्रह दिसतं म्हळे गुरुग्रह भारी चंद दिसता आकाशार बरी दोळ्यानं ब्राईट जावन दिसता त्यान टेलिस्कोपार पळयला ताजी चंदाई विंगडी तेंची आमी बरी दोळ्यान पळोवचे बदला टेलिस्कोपारी ज्युपिटर जेव्हा गुरुग्रहाची पळयली म्हण जाल्यार तें व्हड जावन मागीर ताजी चारी हें दिसता ती चारी उपग्रह म्हळ्यार चारी ताजी चंद्र आमकां दिसता ती आनी मागीर ताजी बेल्ट की हें की पुरो दिसता टेलिस्कोपार दिसची चंदाई विंगडी मात्र हें पुरो आमकां लोकेट करूंक म्हळ्यार खंयची खंयची राशी खंय खंय असो म्हण लोकेट करून टेलिस्कोप नाका बरी दोळ्यान जाता हें ओपन ग्रावंडार हें कसलें प्रोग्राम केल्यार डायरेक्ट दाखोवचें जाता तशी हांव मस्त कडेन प्रोग्राम केला आतां हें कशें म्हळ्यार आतां हें हज्जी व्युवर्सांक तांगेल घरा लागी जेव्हा घरा दाखोवन चिकी दूर काळो कसले कडेन म्हळ्यार घरा टेरेसाक चमकल्यार पळयता जेव्हा खंयची व्हडले अनेक क्वेश्चन कसा म्हणाली आता आम्ही सक्कड हांगा मंगळूर आसताची वय आता यूट्यूब एक आमगेले फेसबुक चॅनल काही म्हळ्यार फॉरेनांतल्यान समीत पळयताची हां वय तांकां कसा ना हां हें प्रश्न निमगेले लायक जाल्लें आतां हांव आतां एक्सप्लेन केलेलें मंगळूर सुತ್ತमुत्तू पुरा हें करेक्ट आतां ताजे विशय सांगता हांव आतां कशें म्हळ्यार तें आमगेले अक्षांश रेखांश समजावन चेंज जाता वय आतां हांव तांकांय आतां विंगड जाग्यार आशिल्ल्यांकय कशी व्यत्यास जाता म्हण एक सांगून सोडता तेन्ना ताका समजावन पळयत आतां हें मुख्य ध्रुव नक्षत्र आतां उत्तर दिकू पळोवच्या ध्रुव नक्षत्र हांव तावळी सांगलें तें ध्रुव नक्षत्र कितली येत्तर आसूं म्हण होंदून पुरा नक्षत्र चेंज जाता म्हळ्यार हें सगळें खगोळ एक्सीस अशी ध्रुव नक्षत्र समजावन आतां आमकां मंगळूर जेव्हा मंगळूर सुತ್ತमुत्तू सुमार दूर ताईं साधारण हांगाचें लॅटिट्यूड म्हळ्यार अक्षांश इंग्लिशान लॅटिट्यूड म्हणटा ती साधारण 13 डिग्री आसा म्हळ्यार हांव सेकंड समजावन सांगना एप्रॉक्सिमेट म्हळ्यार 13 डिग्री आसतना कशें जाता म्हळ्यार हें ध्रुव नक्षत्र ते प्लेसाची लॅटिट्यूड जेव्हा अक्षांश कितले आसा की तितली येत्तर ध्रुव नक्षत्र आसता खंय दिगंता दाखोवन म्हळ्यार हॉरायजना दाखोवन आमी उत्तर दिका तोंड करतना आमगेले हॉरायजन म्हळ्यार आई लेवल दाखोवन कितली येत्तर आसा 13 डिग्री येत्तर हांगा आसा तेंचे आनी एक प्लेसाचें लॅटिट्यूड 13 डिग्री बदलाक 30 डिग्री आसा म्हण जाल्यार त्या 30 डिग्री येत्तर आसता हें खंयचें ध्रुव नक्षत्र ताका समजावन नक्षत्र पोजिशन चेंज जाता तशी हाका सुलभ आसा कसो म्हळ्यार ध्रुव नक्षत्र पळोवच्याक तुमगेल प्लेसाची लॅटिट्यूड कितली म्हण पळयल्यार जालें तें अंजारी मोबायलार मेळटा इंटरनेटार मेळटा लॅटिट्यूड कितलें आसा की एक प्लेसार लॅटिट्यूड आतां 30 डिग्री आयली म्हण जाल्यार 30 डिग्री येत्तर ध्रुव नक्षत्र आसता हांगा 13 डिग्री आसा तशें तें ध्रुव नक्षत्र पळयलें म्हण जाल्यार ताका समजावन तावळें हांव दाखयलें कॅसिओफी की आनी एक सप्तर्षी मंडल की ताका समजावन तें चेंज जाता तशी ताका समजावन पळोवचें जाता तें तशी खंयचे गांवांत तूं खंयच्या देशांत आसल्यार उत्तर दिकू की आतां वय आतां खंयच्या देशाक गेल्यार ध्रुव नक्षत्र उत्तर दिक्काक आसता तशीच हें आतां खंयची दक्षिणा दाखयलां पूर्वा दाखयलां पश्चिमा दाखयलां त्या पुरा तशी आसता त्या लॅटिट्यूड समजावन तशीच की उबारल्या म्हणीक जाता तितल्यांची म्हळ्यार 13 डिग्री आशिल्लें आतां आमगेले हांगा 13 डिग्री आसा आनी एक प्लेसान तूं 20 डिग्री आसा म्हण जाल्यार तितली तें रैज केला म्हणीक जाता तितल्यांची तितली येत्तर जाता थंयचें मागीर आमकां आतां कसो म्हळ्यार 13 डिग्री येत्तर आसतना ताजें ध्रुव नक्षत्रा पयशी मुळा आसची नक्षत्र थोडें मात्र दिसचें आतां 20 डिग्री वयर गेले सान ताजे मुळा चेड नक्षत्र दिसता तांकां म्हळ्यार हें ताजी सुत्त काडटना म्हळ्यार त्या नक्षत्र आमकां मागीर वयर येतना दिसता आतां उदाहरण एक आतां दाखयलें हांवें कॅसिओफिया म्हण दाखयलें कॅसिओफिया कन्नड नांव सांगलें न्ही हांवें ताका कन्नडान कुंती म्हण सांगता ती शर्मिश्ट म्हणून सांगता ती हांगाचें समजावन तें शर्मिश्टा आनीक सप्तर्षी मंडल दोनी हें ध्रुव नक्षत्र सुत्त गुंवचें तें एम आकाराचें कॅसिओफिया तोक घेतना सप्तर्षी मंडल वयर येता दोनी भितर एक वयर आसता तेंची ध्रुव नक्षत्र येत्तर आसली जाग्यार आतां मस्त येत्तर एक 45 डिग्री येत्तर आसा म्हणलें गोंया लॅटिट्यूड चेड आशिल्ले कडेन तेन्ना कॅसिओफिया आनीक हें सप्तर्षी मंडल तोक आशिल्लें सप्तर्षी मंडल आनी वयर आशिल्लें कॅसिओफिया दोनी एका पण पळयत
ह्यो दोन्ही ताजी सुत गुंत असता तशी विंगड विंगड जाग्यार गेल्यार हें पुरो थोडे व्यत्यास जाता कसल व्यत्यास जाल्यार हें आतां आमगेले 12 राशी की 27 नक्षत्र की विंगड नक्षत्र पुंज की ह्या आमगेल्या भुमीन तूं खंयच्या जाग्यार गेल्यार तेंची ताजी शेप जेव्हा हें जेव्हा व्यत्यास जायना ताजी पोजिशन मात्र व्यत्यास जावचें म्हळ्यार चिकेची एत्तर वच्चा पुरो चिके अक्षांश रेखांश समजावन चिके हे कडेन तेकडे वता तितलेंची तशें हांव हेचे मेथडारी खंयची गांवां गेल्यार कोरयेत तशी हाजी व्ह्युअर्स आतां विंगड विंगड गांवां आशिल्ल्यांनी हें कोरयेत हें म्हळ्यार हें उपयोग करून ट्राय कोरयेत तशी पळयाची साधारण मटाक सांगला बरी दोळ्यान आतां भोवशा स्वल्प जन आतांची तुमी मोबायल दवरून भायर वचून आसच्या पुरो ट्राय कर विंगड विंगड मेथड सांगला आतां राशी विशय आसच्या बरो रोहिणी नक्षत्र कशी गुर्तुसूचे एक आमगेल मिथुन राशी कशी गुर्तुसूचे खंयची नक्षत्र पळयल्यार आमकां विंगड राशी विशय कळटा उत्तर म्हळ्यार ध्रुव नक्षत्रा तुलान आमी कशी मेजरमेंट की खंयची पोजिशनाक पळयत हें पुराय इन डिटेल जावन सांगला पळया तुमगेले कसले सजेशन आस म्हणल्यार कसले क्वेश्चन आस म्हणल्यार तुमी कमेंट सेक्शनाक घालयता मुखार सून साध्य आस म्हणल्यार ते इम्प्लिमेंट करूं प्रयत्न करताचे ना म्हणल्यार मुखार म्हणल्यार रमेश भट मामान असले एपिसोडान वपास येताना तांगे लागीं वपास निंबूचाक प्रयत्न करताचे आनी मस्जनाल सजेशन आसता कसं म्हळ्यार ओपन सेशन करका मस्जनाक क्वेश्चन आन्सर येद्रा बेसून आतां फोनार कसं निंबिल्यार तुम्ही आता ज्योतिष दर्पण कार्यक्रम म्हणताना चर्ती जनाला मेंटॅलिटी कशी म्हळ्यार तुम्ही त्या फलभागांत निंबूचाक प्रिपेर जावन आसताची असल्याक स्वल्प कशें सांगता म्हूण कळना म्हळ्यार असल टॉपिकाक इंट्रस्टेड स्वल्प पर्संटेज उणें जाल्यार ह्या पळयताची इंट्रस्ट येवचें तशें असल कार्यक्रम करतना हांतू जाल्यार तुमकां इंट्रस्ट येवं का म्हणल्या खातीर जावन खंयचेय कार्यक्रम तुमी पळयतना मात्र कळचे ताजी इंट्रस्ट येवचें आतां एस्ट्रॉनॉमी विशय जाल्यार म्हाका जाल्यार पर्सनली मस्त गोतना जाल्यार ह्या पळयता उगूर इंट्रस्ट येवच्या प्रारंभ जाले असलेची एक आसक्ती तुमकां आयला म्हण लेखता मुखार सून पळया तुमगेले कसले क्वेश्चन आस म्हणून जाल्यार रमेश भट मामा लागीं निंबूचाक प्रयत्न करता खंयचेय कार्यक्रम इम्प्लिमेंट करूं साध्य आस म्हणजे तसल कार्यक्रम करच्याक प्रयत्न कोरयता तशें रमेश भट माम साधारण मटाक ह्या एपिसोडान पुरे तुमी सांगला आनी कशें म्हळ्यार जनाक सोडया जन जाल्यार क्वेश्चन तांणी कमेंटां घालताची यूट्यूब जे येता फेसबूक जे येता ते कमेंट सेक्शन पुरें पळोवन मुखार सून त्या वेळार तांगेले पुरे कमेंटा क्वेश्चन ह्या पुरे घेवन तुमगे लागीं अनेक एपिसोडान तूं मुखार सून कार्यक्रम करच्याक पळया तशें अखेरीक तुमकां कसले सांगू आसल्याक सांगेता हाजे नंतर कार्यक्रम मुक्ताय करता आतां हांव सांगलां म्हण की तुमी भायर वचून आकाशार पळयल्यार तुमकां हें आतां अंदाज जावच्या पुरो येता म्हळ्यार हें पुरा सालान येता आतां आजी हांवें मेश राशी वृषभ राशी मिथुन राशी दाखयली ते कशी सालान येता म्हण तुमकां आतां एक अंदाज जावन आसा पुरो आकाशार पळयल्यार आनीक क्लियर जाता मेश राशी जातरी एक 30 डिग्री नंतर वृषभ राशी येता ताजे नंतर 30 डिग्री नंतर मिथुन राशी येता तांतू भितर हें अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा आर्द्रा पुनर्वसू सालान येता तें पुरा तेन्ना ते राशी चक्र कशें आसा म्हण एक आयडिया येता आकाशार पळयल्यार म्हळ्यार ते चिके वोर वता हांव त्या फुडल्या एपिसोडा सांगलां कसल्या वोर वच्चे सकट सांगलां तशीच आकाशार वच्चे आनी सकट पळयत तशीच हें एक चक्र जावन ताजे बिगिनिंगारी मेश राशी तशीच एंडींग हें मीन राशी तें आज हांव दाखयलां मीन राशी एंड जावन हें सूर्य जावचें हें पुरो ट्राय केल्यार एक राशी चक्र आकाशार कशें आसता म्हणून आयडिया घेवचें जाता मागीर हें कंप्लीट आयडिया येवका जाल्यार हें आतां हांव थोडे राशीनी थोडे नक्षत्र मात्र दाखयलें विंगड विंगड सीजन हांव विंगड विंगड पळयत तशीच सगळेची खगोळाचे हें पुरो परिचय करूंक विंगड विंगड संदर्भारी करचें गेल्यार सगळें जाता मात्र तें तांतू इंट्रस्ट आसूं का आनीक हें अशी केल्यार कितली जाणां हें हाजे निमित्त पळोवचें जाता म्हणून गोतना तशें तें हाजी म्हळ्यार हाजे विशयी अभिप्राय तुमी कमेंट सेक्शनाक घाल्ल्यार कमेंटां घाल्ल्यार जेव्हा हांतू कसलें कळ्ळी तसलें कसलें घाल्ल्यार तेन्ना हें मुखार उत्तर दिवचो प्रयत्न वय तशें पळयत तशी आतां हें आनी एक कसं म्हळ्यार हें नक्षत्र पळोवपाक जाल्यार कसलें एक आड आनी आश्चनज मोड कशें आश्चनज मागीर चान्नी नसल्यार जोर चान्नी नसल्यार नक्षत्रांनी दिसना म्हळ्यार पुनवे ते दिसांनी पळोवचें गेल्यार दिसना तशें आमी हे कार्यक्रम करतना केन्नाय चान्नीन नातिल दीस पळोवचे
तसल दीस पळोवक आज एका अमावास्येक एक 4 दिवस आसा नाही अशें म्हणटारा चांदणी वय आज ह्या कार्यक्रमाक हें टॉपिक सिलेक्ट केल्यान कसला म्हळ्यार आज रात्री जेव्हा आनीक अशी अमास येता वय. आज एक 4 दिवसात पळय एकादशी आनी अमास जावन एक 4 दीस थंय पळोवचें जाता म्हळ्यार चंद्रान तांची वेळ जाता तशी सादारण एक अमास जातरी मागीर थोडे दीस पळोवचें जाता तितले दीस आतां सांगिल्लें ट्राय करून तुमी पळयत. ओके तशी इतली वेळू आयचे एपिसोडांतू नक्षत्रपुंज तशी नक्षत्र ह्या पुराय खंयची पोझिशनार बरी दोळ्यान आमी पळयता म्हणून सांगून रमेश भटमामाना भारी चंद्री तेरी विवरसून सांगला तुमकां यूथ ऑफ GSB चॅनला तर्फेन अनंत अनंत धन्यवाद. हें एक विंगड नमुन्याचे कार्यक्रम म्हळ्यार हें कशें जाता हें आयकलेलें आनी जेवन पळोवचें जाता की तुमी तें ट्रायल कोन्न पळोवका तशी हें एक आमी प्रयत्न करचे म्हळ्यार अशें सांगल्यार जेन्ना आकाशार पळोवचें जावच्या पुरो म्हणून नवे नमुने एक प्रयोग हें तशी हें मस्त्यान पळोवचें जावं म्हणून हांव हारयसिता तशीच हें एक अवकाश दिलेल्याक यूथ ऑफ GSBक धन्यवाद ह्या चॅनलाक तशीच हें पळयलेल्यांक पुरा जनाक धन्यवाद. येस तशीच यूथ ऑफ GSBच्या आयचे एक 100 एपिसोड 100 एपिसोडांत असले एक विनूतन जावन आशिल्ले कार्यक्रम केलेल्याक भारी संतोष आसा. ओपा सांगता हें इतली काळ मुखार येवका जाल्यार तुमगेली प्रिती तुमगेले सहकारू तुमगेले प्रति एक मार्गदर्शन आसचें पुरो तुमी काळांत दिलें तसलें एक सजेशन आसचें पुरो हें पुराय आमकां मस्त उपयोग जालेलो आसा आनी प्रथम तुलान इम्प्रोवायज करता येयली प्रथम एपिसोडांत तूं एक सुरवे 10-15 एपिसोडांत विंगड कसले चुकी कोरनाशा पुरो ते उगूर इम्प्रोवायज करताची पुराय प्लस मायनस पुराय आमी पळोवन घेवन आज हांगा ते पाविल्ले तुमगे सगळ्याले सहकारा निमित्ताची म्हूण सांगता 100 एपिसोड आज एक मुक्ताय जाला आनी तेर येता येवची वारू तदनंतर GPL आसा GPLाक कोडेलांत सह्याद्री ग्राउंडान चलता आसा हाकाय तुमी जाल्यार सगळे परिवार समेत येवका मंगळूरांतू फेब्रुवारी 23, 24, 25 23, 24, 25 ह्याच म्हयन्यांत अखेरींतू तशी ಸ್ವಲ್ಪ काळ ज्योतिष दर्पण कार्यक्रम आसतना तदनंतर मुखार सुनो वापस मेळया ते दोलते सगळ्यांक देव बरें करो लोका समस्ता सुखिनो भवंतु नमस्कार.